नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. कार्यक्रमाचें नांव आज डिबेट आसा, पण म्हाका दिसता विशय असो आसा जाचेर आमी खरेंच तकली फोडपाक जाय. चर्चाय सुरू जाल्या कारण गोंयकारांचे जीव दर दिसाक रस्त्यांचेर वतात. आमचे रस्ते व्हडले जाले आनीक आमचे एक्सिडेंटय वाडले. अशें आशिल्लें की रस्ते व्हडले जातात तेन्ना एक्सिडेंट कमी जावपाक जाय, जीव वाचपाक जाय आनीक एक सेफ्टीची फिलींग येवपाक जाय. फक्त स्पीड न्ही, फक्त डिस्टन्स न्ही, फक्त टायम वाचपाक जायना, मनशाचो जीवय वाचपाक जाय. अशें कितें जालां की ह्या स्केलीचेर आमी एक्सिडेंट पळयता. आतां 2023 सुरवात जायत सावन ज्या तरेन एक्सिडेंट जाल्यात ते तर पळयल्यार आंगार कांटो येता. 2021 आनी 22 कितें जालें तें ड्युरींग द कोर्स ऑफ दीस प्रोग्राम आमी तुमकां सांगतलेच. चुकता खंय आमचें, मोबायलाचेर चुकता काय आनी खंय चुकता, ह्या गजालीचेर आमी उलयतात. आमचे बरोबर दोन मानेस्तार स्टुडियो भितर पयले आसात गोवा रोड सेफ्टी फोरमाचे दिलीप बाब नायक. दिलीप बाब वेलकम. आनी दुसरे आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी स्पोक्सपर्सन, स्वता इंजिनियर आनी ताणें GSIDC सारक्या संस्थेचेर उंचेल्या पदाचेर काम केलां आनी जांकां सरकारांतली खाती कशी चलता हाचो बेस बरो अनुभव आसा तो सिद्धार्थ बाब कुंकळकार. सिद्धार्थ बाब वेलकम. हांव दिलीप बाब सुरवात तुमचे कडच्यान करता. आनी देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टॅटिस्टिक्स दॅट आय वॉन्ट टू शेअर. 2022 2021 परस 9% एक्सिडेंट वाडले. तातले 2/3 जे लोक सोंपले ते टू व्हिलर चलयताले. 2/3 ह्या वर्सा भितर 3000 परस चड एक्सिडेंट जाले. 3000 परस. आनी तातूंतले 253 हे फेटल आशिल्ले. ह्या 3000तल्या 253 एक्सिडेंटांनी 271 लोकांचो जीव गेलो. 271 म्हणजे 253 फेटल एक्सिडेंट, 271 लोकांचो जीव गेलो. आनी ह्या 271तले 181 जे आशिल्ले ते टू व्हिलर चलोवपी आशिल्ले जाणी आपलो जीव वगडायलो. 2021तले स्टॅटिस्टिक्साचेर मागीर येवया, पण ही 2022तली परिस्थिती. आनी 2023 भितर परिस्थिती अशी आसा की सरकारी पावंड्यार समाजा भितर सगळे कडेन चर्चा सुरू आसा की बाबा आमचें चलना कितें काय म्हणून. सो दिलीप बाब, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमी रोड सेफ्टीचेर उलयतात, रोड सेफ्टीचेर काम करतात, अभ्यास करतात. तुमचे प्रायमरी ऑब्जर्वेशन्स कितें? प्रमोद बाब, तुम्ही सांगले जे स्टॅटिस्टिक्स सांगली आनी तातूंत भितर टू व्हिलर्स हे चड विक्टिम्स म्हणून सांगले. सो हेजी कारणां आसा. एक म्हणजे चूक कोणूय करूं सो चड वल्नरेबल आसा तो टू व्हिलर आसा, हें एक कारण जालें. आनी दुसरें कारण म्हणजे जेन्ना आमी टू व्हिलर चलोवपाक सुरवात करतात तेन्ना कशें एका भुरग्याक कोणाकूय जो चालू करता ताका दिसता कितें मातशी ताका बॅलन्सींग करूंक कळ्ळें आनी आतां तर आमकां एक्टिवा सारक्यो गियरलेस गाडयो मेळ्ळ्या. सो जस्ट एक्सिलेटर ओडलो, ब्रेक मारलो, गाडी चलता. इतक्याचेरूच ताका दिसता कितें की तो गाडीचो तो एक परफेक्ट रायडर असो दिसता ताका. आनी तेज्या पेरंट्साकूय दिसता. पेरंट्स प्रावडली ताका गाडी दिता, तांकांय दिसता बाबा बरो चलयता म्हणटात ते. तर गव्हर्मेंटान जेन्ना लायसन्सींग दिता तेन्ना खंय तरी मातसो फोर व्हिलराचेर सिरियस आनी टू व्हिलराचेर मातशें कॅज्युअल असो अप्रोच दिसता. तो म्हाका दिसता तो टू व्हिलराचेर चड सिरियस आसपाक जाय. हय, कारण होच मनीस वल्नरेबिलिटी एक, आनी होच मनीस फुडें वचून फोर व्हिलर जातलो. आनी फोर व्हिलर जातलो तेन्ना तो फक्त तेज्याच जिवाक धोका ना, ती तर दुसऱ्याच्याय जिवाक धोका आसा. सो हेजेर गव्हर्मेंटान सिरियसनेस घेवपाची गरज आसा. सिद्धार्थ बाब, तुम्ही या स्टॅटिस्टिक्सा कडेन कशी पळयतात? कारण दिसाक आमचे स्टॅटिस्टिक्स पयली आनी जर आमी एटलिस्ट जर आयतार बितार जर कुशीक काडलो जाल्यार दिसाक 10 एक्सिडेंट ही आमची येदेशा गोंयांतली स्टॅटिस्टिक्स. तुमचो अनुभव कितें? खंय कितें चुकता? ना, डेफिनेटली. तुवें ओपनिंग स्टेटमेंट केलो की आमचे गोंयचे रस्ते व्हडले जाल्या, पूण आय विल स्टेट कॉन्ट्ररी. आमचे गोंयचे रस्ते व्हडले जाल्या पूण आमचे पाशयेसां धाकटी जाल्या, आमची मनां धाकटी जाल्या. आनी खंय तरी एक घाई, हांव नको कसली घाई आसता, पूण एक रॅश रायडींग, घाई आनी हे सगळें केरलेसनेस एटिट्यूड हो म्हाका दिसता खुबसो हाका लागून कारणीभूत आसा.
दुसरें म्हणजे दिलीप भाऊन म्हणलें की मायनर्स रायडींग बायक्स आनी खूब कडेन आमी पळयता म्हणजे हांव टास्क फोर्स कुजिरा इंटिग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्सांत आसतना आमी एक मोहीम हातान घेतिल्ली की वी वील नॉट अलाव एनी मायनर टू कम विथ एनी व्हेकल इन द स्कूल कॉम्प्लेक्स आनी आमची ट्रॅफिक पोलिसांक तांचे इन एसोसिएशन विथ देम आमी एक मोहीम हातान घेतिल्ली आनी अशें आढळून आयलें की 5 आमी मायनर भुरगे म्हणजे ते 13 वर्सां साकून 15 वर्सां 16 वर्साचे आशिल्ले देवर ऑन द 2 व्हिलर्स आमी तांकां धरले तांच्या पेरंट्सांक आपयले आनी वी गॉट अ व्हेरी स्ट्रेंज आन्सर्स फ्रॉम द पेरंट्स ना तो चावी घेता आनी डायरेक्ट स्कूटर चालू मारून वता म्हणजे अशी जर बेजबाबदार जर आमी सगळे जर वागपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमी चुकता इनफॅक्ट म्हणजे मिडिया पसून एक एकदां चुकता आनी हांवें पयर एक हेडलायन वाचली की पयर न्ही ती पयल्या वर्सा एक कांसावले एक 15 वर्साचे चली स्कूल गर्ल शी डायट म्हणजे ट्रका पोंदा येवन ते पेड्ड्यार जालें एक्सिडेंटानच आनी हेडलायन आनी बोल्डली हेडलायन म्हणटा की 15 वर्साचे चली एक ट्रकान मारलें म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता मिडियांनी सेन्सिटीव जावपाक जाय आनी सगळ्यांनी आमी एक प्रयत्न केला डेफिनेटली 15 वर्साचे भुरगे हे पयलीं म्हणजे इट इज इल्लिगल टू रायड पहिली गोष्ट म्हणजे म्हाका दिसता कोण जर न्यूज केल्या ताजे पसून लक्षांत एखादी येवना आसतलें ही इल्लिगॅलिटी आमी हायलायट करता म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जबाबदार जावपाक जाय सरकारी डेफिनेटली तातूंत आसा आनी सरकाराचे पूर्ण प्रयत्न आसा की आमी हे सगळें हाचेर आळो घालपाक जाय दिसाक एक जो बळी वता म्हणजे हांव समजूंक शकता की जेन्ना एक तरणाटो एक्सिडेंटान वता ताजेर इट इज इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट सोशल इम्पॅक्ट ताज्या फॅमिली ताजे डिवॅस्टेड जाता म्हणजे गव्हर्मेंट ताजेर केजी पसून ताजेर पयसो ओतता की तो बरो शिकचो बरो नागरीक जावचो सोसायटी ताजे कडेन पळयता ताजी फॅमिली ताजे कडेन एक पळयता की आवय बापूय जाणटे जातकीर ताका तो आपली काळजी घेतलो म्हणून आनी जेन्ना तो एक तरणाटो प्राणांक मुक्ता तेन्ना ताजे मित्रमंडळी ताजी फॅमिली ताजी सोसायटी गव्हर्मेंट एवरीबडी सफर्स एवरीबडी लुजीस आनी म्हाका दिसता हाजेर अत्यंत ताबडतोब म्हणजे अत्यंत गरजेचें आसा ताबडतोब हाजेर आळो हाडपाक जाय सगळ्यांनी आपली मनां मातशी म्हाका दिसता व्हडली करची पडटली रस्तेच व्हडले जावन ना रस्ते व्हडले जावन उपकारचे ना मनाय व्हडली करची पडटली पण एक जो मुद्दो आसा काल व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द फर्स्ट टायम सरकारान म्हणा ह्या सगळे इतले एक्सिडेंट जाले फाटल्या 8-15 दिसां भितर की आमकां रोड सेफ्टी ऑडिट करची पडटली म्हण आज मेरेन जनरल सूर कितें आसतालो की ड्रंकन ड्रायविंगा लागून एक्सिडेंट जातात रेश आनी नेग्लिजंट ड्रायविंगा लागून एक्सिडेंट जातात किंवा आनीक कोणाची तरी चूक आसता म्हणून एक्सिडेंट जातात ओवर स्पिडिंगा लागून एक्सिडेंट जातात फर्स्ट टायम एक अशा मुद्द्याचेर सरकारान एक तपास करपाची तयारी दाखयल्या विच इज अ व्हेरी क्रुशल आस्पेक्ट ऑफ रोड इंजिनियरींग दिलीप बाब आज जेन्ना तुमी गोंयांतले रस्ते पळयतात आनी रोड सेफ्टी ऑडिट म्हणटात ह्या रोड सेफ्टी ऑडिटा भितर कितें येता नंबर 1 आनी सद्याचे जर रोड सेफ्टी ऑडिट केले आमचे आनी जे तुमी बी कांय रस्त्यांचेर केल्ले आसा ऑलरेडी ताजो डेटा आनी फायंडिंग्स कितें सांगतात अशें रोड सेफ्टी ऑडिट एक 5-6 वर्सां पयलें गव्हर्मेंटान केल्लें एक बेंगलोरची पार्टीक धरून आनी ताजें बिलींग जें आशिल्लें तें मोर दॅन 1 करोड रुपीज एक 1.5 करोड रुपीज आशिल्लो हांवें RTIंतल्यान घेतलेलें तें त्या ऑडिटांतल्यान गव्हर्मेंटाक कितें मेळ्ळें तें म्हाका खबर ना पण आज जर ऑडिट केलो आनी म्हाका तर त्या ऑडिटाचो पार्ट ऑफ ऑडिट केलो ऑर हांवें फाल्यां ऑडिट करत न्ही जाल्यार हांव तुमकां अश्यो 100-150-200 वयर तुमकां अश्यो रस्त्यार ह्यो दाखोवपाक शकता ज्यो सिली सामक्यो म्हणजे जे नेग्लिजन्स कॉन्ट्रॅक्टराचे म्हणात इंजिनियराचे म्हणात नेग्लिजन्स म्हणात तेजो लॅक ऑफ इंट्रस्ट म्हणात अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आमची एक इंजिनियराची टीम गुवाहाटीक धाडलेली रोड सेफ्टी ट्रेनिंगा खातीर तेज्या नंतर आमच्या इंजिनियरांनी बिट्स पिलानीन M.Tech केला इन ट्रान्सपोर्टेशन हेजो सगळ्याचो फायदो गव्हर्मेंटाक खंयच दिसना आनी कित्याक दिसना आनी ऑन ग्राउंड सिच्युएशन कितें आसा ऑन ग्राउंड सिच्युएशन म्हणल्यार एक जर एक टेंडर आसा हॉट मिक्सिंगाचो जाल्यार हॉट मिक्सिंगा भितर हॉट मिक्सिंग मारून कालूच म्हाजें इंटरेक्शन जालें प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचे वांगडा तो सांगता आनी ताणें CMाक सांगलें त्या HODच्या मिटिंगेन की ते 10% एस्टिमेटा भितर रोड सेफ्टी घालता म्हणून
पूण ही जी 10% रोड सेफ्टी घालता न्ही ही कॉन्ट्रॅक्टराक इंट्रस्ट ना ते एक्झिक्यूट करपाक केले जाल्यार ते क्वॉलिटी करिना क्वॉन्टिटी करना आनी हेजें उदाहरण म्हणजे सगळे कडेन आसा. आज तुमी फोंडा टू कोर्लीम हो रस्तो घेतलो न्ही जाल्यार तो 6 म्हयने 8 म्हयने पयलो हॉटमिक्स जाल्लो आनी हॉटमिक्स आनी 90% भितर हॉटमिक्साचे पयशे आसतात. से 1 करोड जाल्यार ते 90 लाख हॉटमिक्स तेणें बील मारलें आनी ताका 90 लॅक्स मेळ्ळे. हे जे 10 लाख उरल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टराक व्हडलें इंट्रस्ट ना. तो आनीक टेंडर घालून आनीक दुसरें करून आनी 90 लॅक्स जाय ताका, हे 10 लाख नाका ताका. म्हणून हांवें कितें केलें प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक हांवें ईमेल घातलो आनी ताका सांगलें हांवें गेल्या 2-3 म्हयन्या भितर हांवें जवळ जवळ 200 ईमेल आसा म्हजे कडेन हांगा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक 200 ईमेल धाडले हांवें. प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक 50 डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, 50 DGP आनी 50 बाकीचे कलेक्टर आनी पंचायत सगळ्यांक अशे 200 ईमेल धाडले हांवें. आनी तेन्ना सांगलें हांवें तर तुवें जेन्ना एक रोड हॉटमिक्स केलो जाल्यार तो तुळतुळीत रोड जालो. लोकांची टेंडन्सी चड फास्ट वचपाची. ताका जे रोड सेफ्टी अपर्चरन्सीस आसता जशें की सायन बोर्ड, रोड मार्कींग, कॅटायज ह्यो ज्यो आसता हे ब्रेक कसो अप्लाय हे सायकोलॉजिकल ब्रेक कशे. सो जेन्ना हॉटमिक्स जायना फुडें हे जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी तर केरला, महाराष्ट्रा, कर्नाटका खंयच्याय स्टेटींतलो तेलंगाणा इन स्पेसिफीक काडून पयशात न्ही जाल्यार तेंचे चीफ इंजिनियरान एक एडवायजरी इशू केल्या की रोड हॉटमिक्स जायना फुडें विदीन 1 मंथ ताका 15 दिसांचो 20 दिसांचो ब्लिडींग पिरियड म्हणून आसता. तेजेर व्हायट लायन मारला जाल्यार तेजेर ब्लॅक येता. म्हणून ते 15-20 दीस जाले न्ही इमिजिएटली तेजेर व्हायट लायनी मारपाक जायो. आनी हांवें जेन्ना हो ईमेल धाडलो आनी त्या डिविजनांतल्या इंजिनियरांक विचारलें सर ते रोड सायनेजीस कित्याक ना. तो म्हणटा तेजें काम चालू आसा, वर्क इन प्रोग्रेस. पण त्या इंजिनियराक इतलें खबर ना एट एनी पॉयंट ऑफ टायम सायनेजीस वेदर काम चालू आसूं जाल्यार काम कंप्लीट जावं थंय सायनेजीस आसपाक जाय. जर काम चालू आसा जाल्यार ताका एज पर IRC 55 वर्क झोन सायनेजीस आसपाक जायो. आनी जे काम कंप्लीट जाले त्यो सायनी काडून परमनंट सायनेजीस एज पर IRC 67 लावपाक जायो. ह्यो गोंयार आज पर्यंत हांवें एकदांच पयल्या अश्यो वर्क झोन सायनेजीस लायल्यो. काम जाल्या नंतर त्यो ट्रान्सफर केल्यो. त्यो म्हणजे अटल सेतूक L&Tन काम चालू आपले जावच्या पयल्यो तेणी टेम्पररी सायन सगळ्यो तरेच्यो लायल्ल्यो आनी त्यो जेन्ना जाल्यो त्यो काडल्यो आनी तेणी रिप्लेस विथ परमनंट. अशें सगळ्या गोंयार जावपाक जाय. जाल्यार हे तुम्ही सांगतात की अटल सेतूचे काम जर सोडलें तुमी म्हणजे परत केन्नाच असली सायनेजीस पळयली ना. पळोवना. सिद्धार्थ बाब, तुमी अटल सेतूच्या कामा भितर खूब डायरेक्टली इनवॉल्ड आशिल्ले. तुमी GSIDCचेरय आशिल्ले. हें चुकता खंय? आतां जेन्ना सरकारच म्हणटा रोड सेफ्टी ऑडिट करचें पडटलें तातूंतल्यान खरेंच कितें भायर सरतलें. आणि सद्याक जेन्ना जे मुद्दे दिलीप बाब मांडटात ते आसात कित्याक? कारण एक गजाल खबर आहा की तुमी जर कायदो काडून पळयलो, काम करपाची रुल्स आनी रेग्युलेशन्स काडून पळयली, एवरीथींग इज देर. अशी न्ही की आमकां परत चिंतून कितें तरी तातूंत भितर घालपाक जाय. पूण ऑन ग्रावंड ह्यो गजाली फॉलो जायनात. कित्या खातीर? म्हाका दिसता देर इज वी नीड द सेल्फ मोटिवेशनल थिंग फॉर इवन इंजिनियर्स, कोण गव्हर्मेंटाचे इंजिनियर आसूं ऑर जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसूं तांकांय एक कळवळ आसपाक जाय की आपल्याक लागून जेन्ना जीव वता तेन्ना खंयचे तरी पातक आपल्याक लागतलें म्हणून. हें म्हाका दिसता सेल्फ रियलायजेशन सगळ्यांक आसपाक जाय. आनी अटल सेतूत दिलीप बाबान जर उलयलो इट वॉज एनफोर्स्ड आनी कंपनी ऑल्सो वॉज गुड. L&T आशिल्ली, सिस्टमॅटीक कंपनी आशिल्ली वीच वॉज म्हणजे तांचो सेफ्टीचेर खूब भर आशिल्लो आनी दे वर कॅरिंग फॉर द रोड सेफ्टी. आनी म्हणून ताणें ते इंडियन रोड काँग्रेसाचे 55 आणि 67 दोन्ही रुल्स तंतोतंत पाळले. आणि डेफिनेटली एन्फोर्समेंट ऑल्सो वॉज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द GSIDC सायड. आणि दोन्ही वटेन तो ताळमेळ जाल्ल्यान तो एक बरो प्रोजेक्ट जालो. इनफॅक्ट आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार तो रस्त्याच्या मधोमध म्हणजे आता जो पळय बिझी रस्तो आमी पळयता, अर्दी ट्रॅफिक वयर शिफ्ट जाल्या आनी अर्दी ट्रॅफिक सकयल आसा, तेन्ना सगळी ट्रॅफिक सकयल आसतना ताज्या मधोमध ते सगळे खांबे काडून ताजेर पूल चडोवन खंयचीच कॅज्युअलिटी कोणाकूच त्रास जायनासतना आमी तें काम केल्लें. म्हाका दिसता ही काम एक सेल्फ मोटिवेशनांतल्यान प्रत्येक इंजिनियरान जर केलें जाल्यार खुबशे आमचे जे पळय निग्लिजन्साक लागून जे एक्सिडंट जाता ते कमी जातले. एक मुद्दो जो आसा सिद्धार्थ बाब तो म्हळ्यार हो जो ते म्हणटात की 10% अमावंट इज केप्ट फॉर रोड सेफ्टी म्हणून. तुमकां जेन्युइनली दिसता आयचे जर आमचे रस्ते पळयले ते मागीर पावसा बिवसा व्हांवन वता ते गजाल वेगळी, ताजेर मागीर आमी आनी केन्ना उलोवपाक जाता. पूण एटलिस्ट जो जाता तो रस्तो सारको जाता असो दिसता तुमकां?
ना खूब कडेन दिल्ली दोन हायलायट केला तशें रस्तो बरो जाता ताजेर एक एकदां सायनेजीस येना म्हणजे दे आर डेफिनेटली येस पुणून म्हाका हांव एक सांगपाक सोदतां की आमकां सायनेजीसच कित्याक सांगपाक जाय आमी मनाचें आयकुपाक शकना मनाचें मन जे सायन दिता स्वताच्या जिवा खातीर म्हणटा तुमी. स्वताच्या जिवा खातीर आनी जेन्ना आपूण स्वता जेन्ना गाडी नाल्यार टू व्हिलर चलयता हो आपलो जीव इनवॉल्ड आसता दुसऱ्याचो नासता दुसऱ्याचो आसताच रस्त्यार कोण वता पूण आपूण आपलो जीव गमावपाक शकता आपले फॅमिली सफर जावपाक शकता म्हणून जर आमी चिंतपाक शकना काय कितें तुम्ही ह्यो म्हणटात sign की आमकां पुलीस चुकलो नाका आसात कितें? म्हणून हेल्मेट घालनाकात स्वताची तकली साल्वार करपा खातीर हेल्मेट घालात Absolutely. आमगे चडशे जाणांचे जाता की पुलीस आसा म्हणून हेल्मेट आमी गोंयकार खूब हुशार पुलीस आसा जाल्यार मुखाल्यान येवपाक आनी कोणाचे हेल्मेट ना आमी लायट मारून सांगतातय बी की फाटल्यान आमी आमी पुलीस आहा व्हेरी 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 त्याचे आमचे हय. हेल्पफुल नेचर आसा सामकें इतलें हेल्पफुल नेचर आसा नाटक्या जाग्याचेर स्पीड जर रडार असलें जाल्यार रोखडेंच आमी लायट मारून वॉर्निंग एकामेकाक दिता दिलीप बाब इतलें हेल्पफुल नेचर जेन्ना गोंयकारांचो तुमी पळयतात तोय बी असली गजाली खातीर की हेल्मेट असल्यार लायट मारून सांगप स्पीड रडार असल्यार लायट मारून सांगप पण हेल्मेट घालून येवप ना पूण नॉर्मल स्पिडीर चलोवप ना तुमकां हो तो आमी एक रोड इंजिनियरिंगाचे उलयले एक समाज म्हणून आमी कशें चलयतात जशें ताणें सांगलें की 15 वर्साचें चली जेन्ना वता तेन्ना डेफिनेटली इट इज अ व्हेरी व्हेरी सॅड थिंग बट त्याच बरोबर एक प्रश्न येता की 15 वर्साच्या चलयेच्या हाताक टू व्हिलर कशी आयली हो प्रश्न जर आमी एक समाज म्हणून स्वताक विचारनात जाल्यार आमी रस्ते जाग्यार घाले सायनेजीस लायल्यो म्हणून प्रश्न सुट्टलो काय कितें कशें आसा टू सम एक्सटेंट सायनेजीस जशें सिद्धार्थ बाबान म्हटलां तशें सायनेजीस लायलो तरी कशी चलयता तेजी मानसिकता कशी तो अफेक्ट जाता आनी थोड्याशा जाग्यार आतां हांव फोंडेच्यान पणजे ट्रॅवल करतना पळयलां हांवें कशें एक ट्राफीक जाम आसा आनी फुडें म्हाज्या गाडयो आसा आनी ते फुडें एक झेब्रा क्रॉसींग आसा कोल्ले झेब्रा क्रॉसिंगाची थंय सायन लायिल्ली ना सो जाल्यार म्हाका त्या 4 गाडया फाटल्यान म्हाका तर कळटलें बाबा फुडें झेब्रा क्रॉसींग आसा आनी हांवें स्लो करूं जाय म्हाज्यो मेंटली प्रिपेर जावं जाय जाल्यार ती म्हाका सायन ती इम्पॉर्टंट गाडयाच्या वयल्यान दिसपाक म्हाका सो सायनेजीस आपलो ओन रोल प्ले करता आनीक लोकांची जी मेंटलिटी आसा एटिट्यूड तोवूय चेंज जावपाचो गरज आसा टू व्हिलर्स जे हांवें जे नोटीस केलां हांव कितें म्हाज्या सगळ्यांत चड जीव तर टू व्हिलर्साचोच होता टू व्हिलर्साचो हांवें न्ही म्हाज्या गाडयांक सगळ्या डॅश कॅम लायिल्लो आसा आनी ते डेली रिकॉर्डिंग जाता हांव सांजचें तें डेली एनालायज करता आनी तातूंत म्हाका एक दिसून लागला कितें टू व्हिलराक न्ही जशें हांवें पयलीं सांगलें क्लच ब्रेक आनी कळटा ताका ती गाडी आपली टू व्हिलर न्ही खंय आसा ती ताका खबर ना रस्त्याच्या सायडीक आसा खंय आसा खबर ना तो ताका हें खबर ना की रायट ऑफ द रोड फॉर अ बिगर व्हेकल तो कितें करता एक ट्रकाक ओवरटेक करता आनी शार्प कट मारता की ताका कोणेंच सांगू ना बाबड्याक की तूं जेन्ना ओवरटेक करता तेन्ना तुज्या लेफ्ट मिररान ती गाडी दिसपाक जाय तेन्ना तूं कट करपाक शकता पूण हांगा अशें आसता तो लेफ्ट मिररूच आसना आनी आसलो जाल्यार एडजस्टेड आसना कोणें सांगूंकूच ना सो टू व्हिलराक न्ही हें सगळें आतां सरकारा कडेन एक अपील कसो चलन दिलें पयशे 1000 चलन दिलो आनी सोडलो अशें करनाका स्पेशली फॉर टू व्हिलर बसोवन तांकां कोणें तरी सांगपाक जाय ड्रायव्हिंग स्कुलान ते वचूंकूच ना थंय सांगपाक आतां कोणें तरी हें तांकां पुलीस स्टेशनाचेर सांगपाक जाय दोनूय मिररांनी पळोवन तूं खंय आसा तो आय वॉन्ट अ व्हेरी सिंपल पॉयंट दिलीप बाब कारण आय वॉन्ट सिद्धार्थ बाब ऑल्सो टू टॉक अबाउट दीस तुम्ही म्हणटात की ड्रायव्हिंग स्कुलाक गेलेत ना सो तांकां कोणें सांगलेत ना सो आमी लायसन दिली कशें ही जी आमची लायसन दिवपाची एक पद्दत तयार जाल्या आनी एक अशी परत आमगे खूब हेल्पफूल नेचर सिद्धार्थ बाब परत त्या हेल्पफूल नेचराचेर येवया की कोण नाल्यार कोण कोणाक नाल्यार कोणाक कसो तरी हेल्प करता ड्रायव्हिंग लायसन दिवपाक आनी तें लायसन दितकीर आपलो एक आयुश्याचो प्रश्न एक मेकळो जालो अशें थाटा भितर आमी गाडी किंवा टू व्हिलर चलोवपाक लागतात डोंट यू थिंक अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम स्टार्ट्स देर कारण आमी जेन्ना लायसन दिता तेन्ना खरेंच त्या मनशाक कितें कळटा हें पळयनासतना ती टू व्हिलर घेवन ताका रस्त्यार 2 कॅटेगरी आहात जाका लायसन मेळूंकूच शकना ताजे हाताक गाडी दिवप एक समाज म्हणून किंवा पेरंट्स म्हणून और जाका लायसन आमी दितात ताका खरेंच ती गाडी चलोवपाक पात्र आसा काय ना हाजी नीट पडताळणी करनासतना ताका लायसन दिवप डोंट यू थिंक एक पयली भागाचेर आमी उलयले हो दुसरो भागय आज हॅज बिकम अ मेजर मिनेस सारको म्हाका दिसता ते जे लायसन दिवपाची प्रक्रिया आसा ते हांवें लायसन्स काडल्यार म्हाका दिसता बरेच 25 वर्सां जातलीं पूण तेन्ना एक आशिल्लें की आटको काडलो की लायसन्स मेळ्ळो आयज आटक्या परत आमी खूब फुडें पावपाक जाय हय
मेन बेजिकली दिलीप बाबान म्हणलें की रोड सायनेजीस, पूण ते रोड सायनेजीस कळपाकूय जाय की ते ब्लू हाजेर रेड लायन मारल्यार थंय नो पार्किंग आसा आनी अशी एरो मारून थंय क्रॉस मारल्यार नो ओवरटेकिंग, हें कळपाक जाय. म्हाका दिसता ताजी एक रिटर्न एग्जाम वॉट एवर शूड बी देर, या सेन्सिटायझेशन शूड बी देर. आनी मोर ओवर आतां कितें जालां की गोंयकार खूब उदार जाल्या, मनाचे खूब उदार जाल्या. हांवें एक पयर पळयलें की नो पार्किंगाक गाडी लावन जेन्ना ताका पुलीस चलान दिवपाक गेलो ताणें काडल्यान 500 रुपया दवरले आनी कीप द चेंज म्हणलो, तसोच मागीर पार्किंग चार्जीस म्हणलो आनी तो चलत गेलो. हांव नांव सांगना कोणाचेंच. पूण एक खंय तरी एक मेंटॅलिटी तयार जाल्या की पयशांनी कितेंय विकतें घेवपाक मेळटा म्हणून. दॅट इज रॉंग मेंटॅलिटी. आनी म्हाका दिसता फक्त चलानूच न्ही पूण तांकां एक खंय तरी पुलीस स्टेशनाक हाडून तांकां करेक्टीव क्लासीस घेवपाक जाय. एक मे बी एक आठवडो एक वराक 4-4 वरां ते बसोवपाक जाय. मायनर पुलीस स्टेशनाची हवा खावपा जाय म्हणटा तुम्ही. हवा न्ही म्हणजे आय एम नॉट सेईंग इन अ रॉंग वे, हय, हय, हय. पूण खंय तरी करेक्टीव एक्शन, सेन्सिटायझेशन तांकां येवपाक जाय, क्लासीस चालू वचपाक जाय. आनी एनजीओज लायक व्हॉलंटियर ऑर्गनायझेशन लायक दिलीप बाबाचे रोड सेफ्टी ऑर्गनायझेशन आसा तांणी कंडक्ट करपाक जाता, कंपल्सरी अटेंडन्स घेवपाक जाता. आनी मोर ओवर आतां एक प्रोविजनूय आसा की मायनर जर ताका जर गाडी चलयतना धरलो और स्कूटर चलयतना धरलो, he will not be allowed to apply for license till it attains 21. His parents will be imprisoned. म्हाका दिसता ही वेळ आयिल्ली आसा की वी हॅव टू एनफोर्स इट इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल कलर. कितेंय जावं पुणून म्हाका दिसता जे मुंबय और बाकीच्या राज्यांनी चलता ही एक पुलीस थंय इतलो स्ट्रिक्ट वागता की ताका सगळे जाण भिवून आसता. आनी पुलिसांक भंय, पुलिसाचो भंय हो आसपाकच जाय. इन अ करेक्ट पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंड भंय आसपाक जाय. आमच्या मदीं तो भंय गेला. म्हाका दिसता तो परत एकदां पुलिसांनी हाडपाची गरज आसा. तांचो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तांकां परत एकदां मेळोवपाची गरज आसा. आनी डेफिनेटली तांणी ह्या वटेन पावलां मारपाक जाय. पुलिसिंग हो आता महत्वाचो मुद्दो सिद्धार्थ बाब, कारण तुम्ही योग्य मुद्द्याचे वरून सोडले. दिलीप बाब, आमचे पुलिसिंग सारखी आता मागीर एक गजाल अशी आसता की अल्टिमेटली जो उतरांनी समजना ताका मातसो तुगे धाकय आसचो पडटा. आज आमी उतरांनी समजनात ते आमी कॅरेक्टर्स रस्त्याचेर सदांच पळयतात. धाक तरी आसा काय कितें. आनी अल्टिमेटली आमच्या रस्त्याचेर जे पुलिसिंग जाता तें खंयच्या उद्देशान जाता आनी तें सारकें जाता काय कितें. हांव एकाच कारणा खातीर उलयतां की काल एक व्हिडिओ बरो व्हायरल जाल्लो की गोंयकाराक हेल्मेट ना म्हूण लायनीन उबी करून दवरल्यात आनी एक फॉरेनर येता, त्या फॉरेनराक पुलीस आडावपाचो प्रयत्न करतात आनी तो 4 बॅरिकेड्स कट मारून 8 पुलिसांक आयकनासतना बिंदास्त वता. सो गोंयकारांनी पुलिसांनी भिवपाक सोडून दियात, फॉरेनरूय पुलिसाक भिनात. अशी सद्या आमची परिस्थिती जाल्या काय कितें आनी कित्याक जाल्या, तुमचे ऑब्जर्वेशन्स कितें दिलीप बाब? म्हाका हांव खुबशे पुलिसां कडेन इंटरेक्शन करता हेजेर आनी पळयता हांव बारीकसाणेन. म्हाका दिसता खंय तरी पुलीस एक निराश जाल्ले आसा. म्हणजे पुलिसां मदीं अशें दिसता की कितेंय कर, कितलेंय केलें जाल्यार कांय इट इज हेल्पलस, एक सोय दिसता. आनी दुसरो पुलीस टू व्हेकल रेशिओ जो गोंयांत आसा तो जवळ जवळ 1:1000, टू बी प्रिसायज 1100 समथींग. सो प्रॅक्टिकली पुलिसांक हें पॉसिबल ना की हें इतलें मॅनेज करपाक. आनी हे जे जशें सीएमान कालच्या ब्रिफिंगान सांगलां HOD मिटिंगे नंतर MDR रोडाचेर आनी भितरल्या रोडाचेर भरपूर एक्सिडंट जाता. भितरल्या रोडाचेर MDRाचेर पुलीस तर आसत ना, ते पुलीस चडशे सिटीन आनी हायवेचेरूच आसता. बरोबर. सो पुलीस आनीक एक टॅक्नॉलॉजिकल सपोर्ट नाजाल्यार जशी जी ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम आशिल्ली ती स्कीम आशिल्ली तेन्ना लोकां मदीं खरोच भंय आशिल्लो की आपूण खंय तरी धरतलोच म्हणून. तर सरकारान ती सरळ डस्टबिनान उडयनासतना एसेंब्लीन भरपूर चर्चा जाली तेजेर काडून ती मारा भायर म्हणून. तें करिनासतना चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली ती कशी आमी बरे तरेन इम्प्लिमेंट करूं, सुदारप कशी. आनी हेजेर आमी सरकाराक आमी खूब सुचोवण्यो केल्या. सिंपल एक सांगता हांव कितें सुचोवणी केल्या ती. आमी सरकाराक सांगलां कितें, ट्रॅफिक सेंटिनल करा आनी तुमी एक जर एका मनशान 10 तुमकां वायोलेशन धाडली न्ही, 10तलीं पर डे, पर पर्सन, पर मोबायल 3 कन्सिडर करा. म्हळ्यार 3चो ताका रिवॉर्ड दिया आनी 7 तुमी दवरा. तुमी चलन जनरेट करा, रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येवं, पूण त्या मनशाक 3चोच बेनिफीट दिया. आनी कितको बेनिफीट दिया, फक्त 100 रुपया. सर
दिसाक एक मनीस 100 रुपया घेतलो जाल्यार 30 दिसान तो मॅक्झिमम कॅपिंग ताजें 9,000 आनी 9,000 जेन्ना घेतलो तेन्ना हो कोण बिझनस म्हणून घेवचो ना, कोण जे पॅशनेट अबाउट रोड सेफ्टी ताका कितें तरी करपाक जाय, जेन्युइनली ते करपाची उमेद आहा तेच करतले. इनफॅक्ट आय हॅव रियली एप्रिशिएट दोतोर प्रमोद सावंत आमचो मुख्यमंत्री. ताणें पयलींच कंप्लीट आढावो बैठक घेतलो. म्हणजे जेन्ना 49 जीव वता 55 दिसाचे ह्या नव्या वर्साचे, तेन्ना खंय तरी सिरियसनेस ताणें दाखयली. ही टूक अ प्रोएक्टिव्ह स्टेप. ताणें इन्स्ट्रक्शनां दिली सगळे डिपार्टमेंट इन्क्लुडिंग पुलीस डिपार्टमेंट. आनी ताणें एक सांगलें की प्लेन क्लोथ्स पुलीसमॅन शूड बी डिप्लॉयड विथ मोबायल कॅमेरा टू डिटेक्ट ऑल दीस थिंग. काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हाका खरेंच म्हणजे अजाप दिसता की पॉलिटिक्स हे करपाकच जाय, ऑपोज करपाक जाय, बट ऑपोजिशन ऑल्सो हॅज टू बी कन्स्ट्रक्टिव्ह. तुमी लोकांच्या जिवाचेर खेळटा. म्हणजे तुम्ही बरी स्कीम तुम्ही पयलींच मारून उडयता, तुम्ही हे करता, तुम्ही पयलीं लोकांचे ज्यो फॅमिली उजळल्या तांचे कडेन पळया. म्हणजे हांव काँग्रेसीक एक एडवायस दिवपाक सोदतां की ऑपोजिशन अवश्य करचें, पॉलिटिक्स अवश्य करचें, पूण जे वाळफय गोश्टी म्हणजे जे जाय त्या गोश्टीचेर तुमी करता पळय हे तुमकां म्हारग पडटलें. सिद्धार्थ, एक गजाल म्हाका मुद्दा कारण रेव्हेन्यू हो शब्द वापरलो. म्हाका ते केन्नाय तो रेव्हेन्यू हो शब्द प्रश्न पडटा की आमकां जे तालांव घालता पळय तो रेव्हेन्यू सरकाराचो काय तातूंतल्यान एब्सोल्युटली. म्हणजे म्हजें तरी स्पश्ट मत आसा की फायन्स कॅनॉट बी रेव्हेन्यू ऑफ द गव्हर्नमेंट, इरिस्पेक्टिव्ह वेदर रोड फायन्स ऑर एनी अदर फायन्स. फायन्स कॅनॉट बी अ सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू ऑफ द गव्हर्नमेंट. आय एम व्हेरी शुअर. पूण जितले चड चुको करतात तितलो रेव्हेन्यू it is not. चुको कमी जावपाक जाय. Fines are only for deterrence and to tell the society that please stop this, otherwise you will have to pay. एकदा पूण अशें एक मनांतल्यान एक विचार वता की खंय तरी पुलीस आपलो पगार तातूंतल्यान जोडटा काय म्हणून, की तांकां गव्हर्नमेंटान सांगलां की पगार तातूंतल्यान जोडा आनी तुमी हें करा म्हणून. इट इज रॉंग. म्हाका दिसता फायन्स आर ओन्ली फॉर डिटरन्स. इट हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड सो दॅट पीपल म्हणजे फियर की बाबा ना ना आपण जर चूक केली, हेल्मेट घालूना जाल्यार आपल्याक फायन पडटली. आणि माननीय आमचे रोड मंत्री जे नितीन गडकरी आसा तांणी एक बरो स्टेप घेतिल्लो की खंय तरी फायन्स बरेच वाडयल्ल्यो. म्हणजे 100 रुपयांचे 1000 केल्ले, 1000चे 10,000 केल्ले. गोंयान खंय तरी आमी इम्प्लिमेंट करपाक फाटीं पडले. हे दीस शूड बी इम्प्लिमेंटेड नॉट जस्ट इन लेटर बट इन स्पिरीट ऑल्सो. एक्च्युअली फायन पडपाक जाय. आनी फायन फक्त पयशांचे आसपाक जायना. फायन शूड बी विथ द करेक्टिव्ह मेजर्स लायक अटेंड क्लासेस, कंपल्सरी क्लासेस, सेन्सिटायझेशन क्लासेस, रोड सेफ्टी क्लासेस कंपल्सरी आसपाकच जाय. जाल्यारच डिटरंट तयार जातलो. भंय तयार जातलो. आपण फक्त पयशे दिवन सुटचो ना, आपलो टायमूय वतलो. हांव वेळ सारको सोंपला. म्हाका दिसता हो विशय असो न्ही की आमी एका प्रोग्रामा भितर कवर करपाक शकतात. ह्या विशयाक आनी कितलींशींच तासां आसात. मुखाल्ले जशे दीस वतले आमी हाजे पयलीं एकदां डिबेट केल्ली, रोखडीच आज आमी परत करतात, हाजे मुखारय करतले. कारण दीस इज समथींग दॅट जे जीव वतात ते समटायम्स स्टॅटिस्टिकली जर पळयले जाल्यार लक्षांत येता की मोर देन अ सिरियस डिसीज आवर पीपल डाय इन हायर नंबर्स वेन इट कम्स टू एक्सिडेंट्स. सो जितलो एक व्हायरस आमकां मारना, जितलो एक रोग आमकां मारना, तितले आमी रस्त्यार मरतात. हे कित्या खातीर म्हाका दिसता आज दुसरी आमी डिबेट केल्या आनी कांय दिसांनी आमी परत ही डिबेट करतले. पण ही गजाल लोकांच्या गोंयकारांच्या तकल्या भितर वचची इतलेंच आमी मागतात आनी कांयच न्ही. ताज्या की चड आमी हांगा फक्त प्रबोधन करपाक शकतात, तकल्या घालून घेवप आनी तातूंतल्यान वेवस्थे भितरय कांय बदल घडोवन हाडप. म्हाका दिसता इतलोच आमचो हेतू आहा. सिद्धार्थ बाब, दिलीप बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. सांगपाक सोदता म्हणजे मनाक आज जाल्ल्यान सगळ्याक म्हणजे स्पेशली तरणाट्या कडेन विनंती आसा की एनर्जी लेवल्स जाय त्या जाग्यार स्पेंड करचे, नॉट इन ऑन द रोड्स. कृपा करून सगळे रोड्स नियम फॉलो करा, हेल्मेट घाला, स्लो चलया आणि आपल्या फॅमिलीची काळजी घ्या. प्रश्न जिवाचो आसा, आपली जिवाचो आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.